मयेचो कस्टोडियन इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी संदर्भातलो कायदो वेंचणुके आदी घाईघाईत केल्लो, पूण हो कायदो शेतकारांच्या फायद्याचो ना. ताची दुरुस्ती करपाची जाली जाल्यार तज्ञांचो सल्लो घेवन फुडले पावल घालतले. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान मयाच्या दौऱ्या वेळार सांगले. मया गोवा फॉरवर्डाचो मयेचो उमेदवार संतोष कुमार सावंताक बरोबर घेवन विजय सरदेसाय, किरण कांदोळकार, दुर्गादास कामत हांणी मयेचो दौरो केलो. त्या वेळार सरदेसाय उलयतालो. कस्टोडियन इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी हो कायदो 2014 बोळात केल्लो. ह्या विशयाचेर मयांतले साबार प्रश्न अवलंबून आसात. कृषी कार्डाचो वापर करतले जाल्यार हो कायदो आसतनाच वेगळी कमिटी करून शेतकारांच्या जमिनींचो सर्वे करचो पडटलो. सपोर्ट प्रायजाचो मुद्दो सोडलो जाल्यार मुख्यमंत्री ज्या कृषी येवजणां विशीं उलयता त्या कृषी कार्डाचो आनी हेर येवजणांचो जमिनीचो मालकी हक्क नाशिल्ल्या मयेकारांक कसलोच फायदो जावचो ना हें हांगाचें वास्तव, सरदेसायान सांगलें. सबजुडीज आहा ताजेर म्हाका चड उलोवपाचें ना, कित्याक मॅटर ते सबजुडीज आहा म्हाकाय खबर ना. पूण एक क्लियर कळटा की कस्टोडियन ऑफ इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी हो जो कायदो केलो हो ताकतिकेन केल्लो तेन्ना अशेंच इलेक्शनां येतालें. म्हाका दिसता 2014 लोकसभेचे इलेक्शन ताकतिकेन तो केल्लो. ह्या कायद्यान जर दुरुस्ती करून दिली जाल्यार ताची दुरुस्ती करून तो लीक प्रूफ म्हळ्यार लीक जायना, वॉटर रेजिस्टंट, वॉटर प्रूफ कसो आसता तसो तो कायदो करपा खातीर आमी स्पेशल लिगल एडवायस तज्ञाची जे भशेन संतोशान आतां डिमांड केला त्या भशेन आमी तज्ञाची एडवायस घेवन हे आमी स्टेप फुडें मारतले. ताजेर जर हांवें चड उलयलें जाल्यार म्हाका दिसता बिकम्स अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तें म्हाका करपाचें ना. पूण एक हांव तुमकां इतलेंच सांगूं सोदतां की ह्याच इश्यूचेर खूब आदारीत इश्यूज आहा, चड करून एग्रीकल्चर जमीन जी मनशाच्या मालकी हक्क ना त्या मनशाक कसलोच ते कृषी कार्ड, कृषी क्रेडीट ते व्हडले मुख्यमंत्री उलयलो, हांव तें भाशण आयकलेलो ताजो कसलोच फायदो ना. फक्त एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रायज मेळपा खातीर ताजो फायदो जाता. उरिल्ले जितल्यो स्किमी आहा म्हळ्यार कम्युनिटी फार्मींग नाल्यार एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपा खातीर त्यो सगळ्यो स्किमी हांवें हाडिल्ल्यो. हाजो कसलोच फायदो मयेकारांक जायना. हें करपा खातीर आमच्यान हो कायदो आसतनाच एक नवी कमिटी करून आयडेंटिफाय कशें करप की एक सारको सर्वे करून खरो शेतकरी कोण, तो कितल्या वर्सां थंय रोयता, ताजें पयलींचें जनरेशन कितल्या वर्सां आशिल्लें हें पळोवन स्पेशल मया खातीर कृषी कार्डाचो वापर जावपा खातीर आमच्यान स्टेप्स घेवता. हांवें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन हाजेर विचार केल्लो आहा. कांय दिसां आदीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मयेच्या दौऱ्यांत कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो विशय आमीच सोडयतले अशें उतर दिल्लें. मयेचो विकास करतले अशें सांगिल्लें. त्याच संदर्भात सरदेसायान प्रतिक्रिया दिली. क्लास 2 सनदींचें म्हटल्यार मयेकारांक पूर्णाधिकार नाशिल्ल्या जमिनीच्या सनदींचें वांटप केल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मया कितें उलयल्लो पळयात. कृती समिती माझ्या कडेन समस्या खूब फावटी घेवन आयल्या, सगळे सदस्य हांगासर आसा आनी सगळ्यो समस्या सुटूंक ना. बट सोडपाचो प्रयत्न आनी सोडल्या जर आसात जाल्यार आमच्याच सरकारान सोडल्या आनी बुडलेलोय सोडटलो हाची हांव खात्रीनिशी सांगता. आयज जर आमी कदाचित म्हाका दिसता 100 लोकांच्यो सनदी दिता, बरोबर आसा. उरलेल्योय सनदी दिवपा खातीर म्हाजे कडेन 2 प्रॉब्लेम तांच्यांनी मांडल्या. आमदारान आनी ताच्या सगळ्या कृती समितींनी 2 प्रॉब्लेम मांडलेले आसा. एक की तांचे 2 डॉक्युमेंटा पैकी एक कन्सिडर करचो हे तांचो प्रॉब्लेम आसा. म्हाका खबर आसा पारंपारीकरित्या जे कितलीशीच वर्सां हांगासर रावताले तेंचे कदाचित प्रॉब्लेम उरले आनी मागीर येवन कोण रावले तांचे प्रॉब्लेम कदाचित सॉल्व जाले आसतले. बट तांचेर अन्याय जावचो न्ही हे म्हजें मत आसा. द सेम हाजेर सरकार विचारधीन आसा. ज्यो तुमची परत एकदा एप्लिकेशन्स घेवपाचो तुमची रिक्वेस्ट आसा, निश्चितच सरकार ताजेर विचार करतले. आनी परत एकदा फक्त हांवें म्हटल्यार ज्यांच्या कडेन डॉक्युमेंट आसा ती, ना जाल्यार आयच्या म्हाज्या स्टेटमेंटा वयल्यान ज्या एक्टात जी डेट आसा त्या डेटी पयलींचीच एप्लिकेशन्स, त्या डेटीच्या पयलींचे डॉक्युमेंट आसलेली एप्लिकेशन घेतली वयतली. नवीन डेटीक न्हय, डेटीत बदल जावचो ना. डेट ही ज्या कायद्यान इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आमी करता आसतना जो स्थलांतरीत हाज्या खातीर जो कायदो हाडला त्या कायद्यात जी डेट आसा ताज्या पयलींचे डॉक्युमेंट कन्सिडर करून एप्लिकेशन्स परत एकदा घेतली वयतली. आनी दुसरी गजाल, तुमकां हे डॉक्युमेंट्स तुमकां ह्यो केसीस
सगळ्यो बिचोलेच्या आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात जाय. निश्चितच आम्ही परत एकदा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसात ताजी सोय करता, जेणेकरून आमकां लोकांचे विषय सुटलेले जाय. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार.